पुण्या मंदिरांत तुझ्या अर्घादीस रुकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. एमिसाचें पवित्र बलिदान सर फिरगज लोकां खातीर आमी पेटोवचें जावन आसा. भुरगीं युवा जाणां व्हडां सर फिरगजगार पिडेच्या हातुरणार आसलेलीं आनी सांगत आसता परगांवांत आसलेल्यांचो प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी उडास करता. सांगत आसता आज भुरग्यांचो दोतोनीचो दीस म्हणटा हांव, क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस. ह्या संदर्भार ह्या सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागतना तांकां शिक्षण दिवच्या सर्व शिक्षकींचेर सिस्टरांचेर तशेंच फादर विनोद जबाबदारी घेतल्या सर्वांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. सांगत आसता एम्साचे पवित्र बलिदानाचे हेर इरादे आसात. फेलिक्स अल्बुकर्काच्या आत्म्याक मीस दिता लोएल्ला आनी कुटुंब आनी मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिता एलिझाबेथ रॉच आनी घरच्या आल्माक मीस दिता जुलियट टेलिस. आमच्या सांगता आसा फादर एंटनी, फादर जॉन ते हस्सान त्या गांवांत थंयसर होळे नरसिंहपुरा म्हणल्या कडेन थंयसर एक इगर्ज ते बांदून आसात. आनी ह्या संदर्भार ह्या कश्टाच्या वेळार ते आनीकय कश्टून आसात. सुमार 5 वर्सां जावन एक ल्हान इगर्ज जाय म्हणून थंयसर ते वावूर नासतना आमच्या जायत्या फिरगजांनी हांगासर येवन उदार मनाच्या व्यक्ती जावन उदार मन जमो करूंक ते आयल्या. ती ह्या संदर्भार तांचें ते मिसांव ते जारी जावन दी म्हणून आमी मागतना फादराबाग तुमच्या सर्वांच्या नवी बरो येवकारी मागता. वेलकम फादर. येस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणींनो, प्राचीन काळाच्या ह्या 3ऱ्या आयतारा एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भरून ही पवित्र विधी बावारी आमी सांगता मेळ्ळ्या. आयच्या ह्या बागे दिसा आमी दोतोनीचो दीस संभ्रमता आनी धन्यदेवाक अर्गां दिता. हो दीस संभ्रमूंक आमकां साबार अडकळी आयल्यारी देवाच्या मुखान साथ दी जाला. ह्या वर्सा आमी अनुभव केल्ल्यो थोड्यो अडकळ्यो. कोवीड पिडेचे काळे मोड. ह्या पिडेद्वारी साबार जाणां मरणाच्या तणीर पावल्यान आनी सगळो संवसार काळोखाच्या अंधकारान बुडला. ऑनलायन क्लास. आमकां ऑनलायन क्लासी आसले वरवीं एकामेका सांगाता मेळून शिकचो अवकाश नासतना साबार पोटी मानसीक वोत्ताडाक बली जाल्या. ऑनलायन मीस. इगर्जेक येवन सांगाता मिसाचे बलिदान भेटोवचो अवकाश फावो जावंक ना. कुमसारानांत. कुमसाराच्या पवित्र साक्रामेंताक विराम घालची स्थिती आमची जाली. आयताराची दोतोन्ना. आयताराच्या दिसा दोतोन नासतना आमचें जिवीत रिते जाला. ह्यो सर अडकळी आमी उतरून आयचे दिसा हो दीस संभ्रमूंक आमी संतोश पावता. ह्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक कारण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. मोगाच्यानो, देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भक्तीपणान भाग घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, संदिग्ध परिस्थितींत आमी कशें ह्या सर्व परिस्थिती फूट करून आमी जियेल्या. आतां हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतना आमच्या सर्वुण्यापणाचो पातकांचो आमी उडास काडया.
सर्व आमी बसया प्राजिताची रीत आतां आमी ह्या वेळार करया. Jesu, Jesu, Rayan Sorai, Jesu, Jesu, Tu Makazai, Jesu, Jesu, Rayan Sorai, Jesu, Tu Makazai. Pertian munia. Jesu, Jesu, Rayan Sorai, Jesu, Jesu, Tu Makazai, Jesu, Jesu, Rayan Sorai, Jesu, Tu Makazai. जेजू आमचो राय जाल्यारी आमच्या पातका मरिफात ताका दूख दिला. कुरीस मोगाळा सोम्या जेजू तूं रायांचो राय, तुज्या हातांत आसची रायाल बेतकाटी हाका साक्स. सगळ्या मनशाकुलाचो राय जावन आसो तूं, आमी तुज्या राजांत एक जावच्याक आशेताय. पूण जेजू आमच्या पातकाद्वारी तुज्या रायपणाकी नालिसाय हाडल्या मात्र न्ही, तुज्या हातांत कुरीस दिला. ह्या खातीर बोक्साने मागतांव आनी गायतांव. कांट्याचो मुकुट सोम्या जेजू तुजे रायपण तुज्या रायाळ मुकुटाद्वारी सोंपता. तुज्या रायाळ मुकुटाची सोबाय विशेष आनी ती मोलादीक. पूण जेजू आमचो राग, द्वेश, हांकार, आगेपण आनी इतर वायट सवयाद्वारी तुज्या रायाळ मुकुटाची सोबाय होगडोवच्याक आमी कारण जाल्यां. अशें तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट संसिला, ताजी दूख हर एक घडी तूं सोंसताय. ह्या खातीर बोक्साने मागतांव आनी गायतांव. रक्तांबर शेळो सोम्या जेजू तुजो रायाळ शेळो तुज्या रायपणाचो गौरव. ताजी सोबाय देवाच्या राजाची पदवी, महिमा आनी दळबार परगडता. सतांनी तिच्या शेळयान सांगाता तुका आमी नमान करतांव. पूण जेजू आमच्या सवयेच्या पातका निमती तुजी महिमा होगडोवंक आमी कारण जाल्यां मात्र न्ही, तुका रक्तांबर शेळो नेसयला. तुज्या रायाळ शेळयाक अपवित्र केला. ह्या खातीर बोक्साने मागतांव आनी गायतांव.
आतां जाल्याय तूं दुबळो मनीस. आमच्या जिवितांतली सर पातकां घेवन असली तुजी आनी गत हांव करची ना. घेता हांव निचेव ह्या करिज्मा वेळार म्हज्या पातकाची दूख धरता आनी बोगसाने मागता. सर्व आमी उबी रावया आनी जेजू लागीं बोगसाने मागया. जेसू सोम्या आता पातकार रडता, जिवी बोतो करणी निश्चय सरता, तुकोस मागा जेसू तुझी मोगाळ भाव भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी कुर्साची वाट करता आनी ह्या कुर्साच्या वाटे वेळार जेजूच्या ह्या कश्टांक आमी कितले कारण जावंक पावता आजून. आमी आमच्या जिणयेंत खरेपणी बऱ्यान आमी जियेना जाल्यार आमी पातकांत पडिल्ल्या वेळार, आवय बापायक मान दिनातल्या वेळार, आमचे लिसांव आमी बरें करून शिकनातल्या वेळार, आमी आमच्या दोतोनीक येवंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, मिसांत वांटेली जावंक आळसाय केल्ल्या वेळार, ह्या गमन दिनातल्या वेळार हें जेजूक दुखता. देखून आतां आमी सांगलें, आतां हें दृश्य भोव अपुर्बायेचें आमी पळयलें तें. देखून सुमी आमकां बोगसूं दी आनी आमकां राखून दी म्हणून आमी मागया. सर पुदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हूण आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो आसलेले क्यास्त वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमची क्रिस्ती जिवीत बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाच्यो बकऱ्यो हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड आराण्या उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एक झिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. झिलकूट जळटले पूण ते लासनातले ते ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, झिलकूट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजेन ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलो आनी झिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबले, हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्राहामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामोळ तांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकाचे दळदीर पळोवन पळयलां
ताका दग दितल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळची खातीर तांणी मारली बॉब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानान घरांच्या, हितीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलीता जशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विसरतली ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहम आसो, देव इसाक आसो, देव जाकोब आसो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्या सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा खरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा खरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदेंच विसरू नाका. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. तोच तुझे अपराध बोक्षिता, सकळ पिडेन वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. सा पावलून कोरिंतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबानो, मोइशेसा सांगादन गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सोमेस्त कुपाचे सावलेक आशिल्ली आनी दर्यांतल्यान शाबितान उतरून गेली. मोइशेची पाटलावदरां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक कान सेवले आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. तरी पूण तांचे मदली सडावत जाणां देवाक मानवली नात. देखून तांची मोडी आरण्यांत शिंपडली. ती आशिल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सव संगती घडल्यो. आमी फुरपूंचे न्हय, तांचे भितले तोडी फुरफुरोंक लागलीं आनी संहार करनान देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सात्राय जावन सांगचे खातीर तें बरोवन घाला. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशे सात्राय घेवं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदना
पातकीजीनी बदला म्हणटा सर्वेस्पोर सर्गींचे राज लागी पावला. तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लागीं थंय हाजीर आसलेल्या लोकांच्या जम्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खोबार सांगली. तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान तांकां हाजे विशीं मारयल्ल्या विशयांतली खोबार ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेयकारांत तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस गलिलेयांक प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणेली बदल्ल्या करीत तुमी समेज तांचे बरी नास्त जातेल्यात. सिलोयेन तोर कोसलून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत असलेल्या हेरां समेज तप्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदले करीत तुमी समेज तांचे बरीच नास जातेल्यात. उपरांत जेजू तांकां येवपाक सांगूंक लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो लूक लायलो. तो ताचे फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिकाक आपोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां हांव ह्या रुखांत फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातन घाल, धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो. तोळ मालीन म्हळें, धन्या आनीक वर्स बाद तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखार ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो खातन घाल. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता. अपरिमीत दयाळेन भरलेल्या देवाचो मोग करया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, दयाळाय दाखोवची, बिरमोत दाखोवची, कणवळाय दाखोवची आमच्या जिवितांत आमी जनाव आनी थोडी नेनाव. आमचे पैकी साबार जणांनी ही कणवळाय ही दया दाखयल्या. आदल्या वर्सा केरळाच्या एका इगर्जेंत बाप झेवियर थेलाकट म्हणल्या याजकाची हत्या जाली. ताची सेवा तो फिरगजेंत दितना थोड्या फिरगजगारां सोबें ताका एका रितीचो वाद विवाद उपजालो आनी त्या वाद विवादान बरोवन एकल्या व्यक्तीन ताका सुरी घालून ताची हत्या केली. आनी हे सगळ्या मिडियांत माध्यमांत पायस जाले आनी सकळ लोक एकपटीच्या तंग जालो. पूण थंयसर आनीक गडीत घडलें तें साबार जाणांक कळीत ना. फादर झेवियर थेलाकट्टाची आवय तेरेझम्मा पुताच्या ह्या मरणा वरवीं दुखीत जाल्यारय ताची पर्वा करिनासतना ती कोणें जिवीशी मारला तिच्या घरा वा ताच्या घरा वचून ताच्या पत्नीक मेळोवन ताका बुजोवन आनी अशें हांवें तुमकां माफ केलां, हांवें तुमकां बक्षिलां म्हणून सांगून मोगान पुटलून धरचें दृश्य निजायकी आमकां आज उडासाक येता. पूत मरण पावल्यारय आवयन तें गण्य करिनासतना कोणें ताका जिवीशी मारलां तांच्या घरा वचून त्या व्यक्तींक पुटलून धरता आसतना त्या आवयन दाखयली ती अपरिमीत दयाळाय निजायकी आमकां गरजेची आनी आमी चिंतूंक जाय तसली. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची देवस्तुती आयची वाचपां आमी देवा बरी अमरमीत मोगान बरी जाय म्हणून आमकां शिकोवन दितात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकता, इस्रायल प्रजा इजिप्तांत 40 आनी 3 वर्सां कश्ट जाता
आनी 30 वर्सां कश्टात आसतना आमकां बचाव कर म्हूण देवा लागीं उलो मारतात आनी तांकां बचाव करूंक मोइजेक तो धाडटा. वय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कश्टांत दुखींत आसलेल्या इस्रायल परजेची भेट करच्याक देवान त्या मोइजेक धाडलो आनी त्या मोइजे मारिफात देवान आपणाची खरी कनवळाय लोकांक दाखयली. आयच्या वांजेलांत मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी आयकता अंजुराच्या रुखा विशें 3 वर्सां फळ दिनांतलो रूख तो दनी कातून घालूंक चिंता तेन्ना माली म्हणटा, थोडो वेळ म्हाका फावो कर, सक्कट सारकें जातलें, तो फळ दितलो. इल्लें आमी पेशंटली राखया, सोंसणिकायेन राखया, सर बरें जातलें. आनी ह्या मारिफात मोगाच्या भावांनी भयणीनो, थंयसर देवाची अपरमीत कनवळाय तसलीच म्हणून आमकां दाखयता. आयचें पयलें वासाप आनी आयचो वांजेल देव अपरमीत मोगान भरलेलो, अपरीत कनवळायेन भरलेलो. तो आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां तो वेंगता म्हणलें आमकां शिकयता. देवाची उतरां आमच्या मोतींत हाडल्यार आमकां द्वितीनियम अध्याय 7 वाक्यान कळीत करता. तो सर्वेस्पो तुजो देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतेल्यांक 1000 पिळग्या मुनासर आपलो तीर मोग दाखयता. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी देवाचो मोग करता, देवा ते आमी कनवळाय दाखयता. देव आमचेरी कनवळाय दाखयता. एका जनांगा खातीर न्हय, 2 जनांगा खातीर न्हय, 1000 पिळग्यांक तो ती दया दाखयता. आयच्या मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 4 म्हणटा, जेजून लोकां जम्याक पळयलो, गोवळी नातल्या बोकड्या बरी ते आसले देखून तांचे काळीज मोवाळ्ळे आनी तो जायतें शिकोवंक लागलो. जेजू आपणाची परगडजिनी जियेत आसतना लोकांक पळयता, तांचे कश्ट पळयता, तांची दूख पळयता आनी म्हणटा, हांव तुमचे खातीर आयला. आनी अशें लोकांक ते आपली कनवळाय ताणें दाखयली. मातेवाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 13 जेजू म्हणटा, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. आनी ह्या मारिफात देव पातक्यांचो मोग करूंक आयला, कनवळाय दाखोवंक आयला, अपरमीत मोग दाखोवंक आयला म्हणलें म्हाका आनी तुका कळीत करता. ही सर पवित्र पुस्तकाची उतरां. निदाय की आमचो देव दयामय असो, कनवळायेचो, अपरमीत काकुळतीन भरलेलो म्हणलें म्हाका आनी तुका दाखयता. रायाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 18 ते 20 आमी राय हेजेकिया विशें आयकता. राय हेजेकियल हा जसो पूत, पूण वो राय हेजेकियल आपणाच्या जिवितांत सर्व रितीन देवाचो मोग करता आनी हेजेकियल ह्या मारिफात देवाच्या मोगांत भरता. पूण देव ताका पिडा धाडटा. ह्या पिडेन तो कश्टाता. इसाया प्रवादी म्हणटा, हाळे राया तूं थोड्याच तेंपांत मरतलोय. ह्या वेळार हेजेकियल आपणाचें दूख देवाक कळीत करता. देव म्हाका बचाव कर म्हूण मागता आनी देव ताचें मागणें आयकता आनी ताच्या जिविताक 15 वर्सां सडीत आवदी दिता. पळया वो राय ताच्या मोगान व्हरून, देवाच्या स्पिरितान व्हरून देवा लागीं कनवळ्यान ताणें मागणें केलें. देवा लागीं काकुळतीन भरलो आनी देवान ताची काकुळट केली आनी ताका हावक दिलें. आमी तशेंच पळयता मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सदमानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, म्हाका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. म्हजो देव तुजो देव ह्या संवसारांत आयलो. एक पातकी मनशाचें रूप ताणें घेतलें, कित्याक आमकां पातकांतलें सोडूंच्याक. जुवांचो वांजेल अध्याय 8 आमी प्रद्वारी स्त्रिये विशें उलयता. सक्कर तिका जिविशी मारूंक फातर हाडून येतात, पूण जेजू म्हणटा, पादाक नातलो पयलो फातर तिका मारूं. आनी ह्या मारिफात जेजू ताची दया तिचे थंय दाखयता आनी तिका मरणांतले वाटयता. जाकेव लुकाचो वांजेल अध्याय 19 आमी जाकेव विशें आयकता. जाकेव दुडवादीक मनीस सुखागराचो मुखेली, पातकी म्हूण उलयतले, कंटाळतले,
पूण जेजू ताचो मोग करता, ताच्या घरा येता आनी ताका वेंगता आनी आरोवन धरता आनी ह्या मारिफात आपणाची काकुळट दाखयता. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या वांजेलान देवान काकुळट दाखोवची, जेजून काकुळट दाखोवची साबार घडिता आसात. आज आमी कितें घरा व्हरयेत? जेजून काकुळट दाखयल्या बरी आमी हेरांक काकुळट दाखोवया. आमच्या कुटुंबांत बायले ते बायल गोवातय काकुळट दाखयजे. भुरग्यांनी आवय बापयतय आनी आवय बापयनी भुरग्यांतय काकुळट दाखयजे. मस्तपटी कुटुंबांत जियेत आसतना आमकां राग येता, थोडे फावटी स्वार्थ येता, थोडे फावटी मोसोर आमी करता. पूण ह्या सर्वां मदें आमी जियेत आसतना एक घडी समजून काडगे जाय, वो स्वार्थ वो राग वो मोसोर आमकां जेजू थंय पावयना. आमी काकुळटीची जावया, देवा थंय येवया, देवाच्या मोगांत भरया. केन्ना आमी काकुळटीची जाता हेर आमकां पसंद करतले आनी आमकां देवाच्या मोगाक लागशिल्ल्यान भेटूंक आदार जातले. तो सुदेव तुमकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंता देवाक, सर्व बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या आसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या आत्म्यान जो पवित्र आत्म्यावर बेगर विस्तंभवलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताक आनी सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेळ्ळो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्व देवा बजोवच्या बसला, थंय तांचे मेल्ल्याचे मंतबी करो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातळ्यांचे पक्षांनी, कुडीचे जिवंतपण, सुस्नाची जिवीत. आमेन. बघा भाव भयणीनो, आमकां विविध गरजो आसात आनी ह्यो विविध गरजो पवित्र सभेच्यो गरजो, आमच्यो लौकीक गरजो आनी संवसाराच्यो गरजो आमी ह्या मिसा वेळार देवा मुखार दवरता आनी ताजे तावन आमकां सर्व बरेंपण लाभो म्हणून आमी मागता. ह्या सर्व मागण्यांत आमी वांटेली जावया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी आमकां भुरग्यांक बरें ख्रिस्ती शिक्षण जोडच्याक आनी देवाची भुरगीं जावन जियोवच्याक वाद दाखयशे आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. राजकीय मुखेल्यांनी भुरग्यांचे उदरगते खातीर योजना रुपीत कर, आमी सारक्या वाटेर सरूंक आजचे मार्गदर्शन दिवंक तांचे मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी भुरग्यांनी कुटुंबाचो दिवस जावन आमच्या आवय बापाय आनी भावा भयणी लागीं मोगाचो संबंद दवरून कुटुंबांत समाधान रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या संवसारार विस्तारल्या कोवीड पिडे वेळारी आमकां क्रिस्ती शिक्षण तशेंच मिसाचें बलिदान फावो जावंक मिनत काडल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज आमी क्रिस्त शिक्षण दीस आचरितना हांगासर हाजीर आसल्या याजकांचेर, धर्म भावा भयणीचेर, सर भुरग्यांचेर, तांच्या वडिलांचेर आनी शिक्षकांचेर तुजी दया सदां रास करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी भुरग्यांनी आमचे शिकाप बऱ्या तरान शिकून तुज्या पुतान दाखयल्ल्या वाटेन चलून देवाची भुरगीं जावन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांगतास आमी मागया संवसारांत शांती जाय जय. रशिया युक्रेनाचेर धाड घाल्ल्या वरवीं झुजू आराम जाल्लें 25 दीस उतरले. तांच्या मतीक आनीक उजवाड मेळोवंक ना. सर्वेस्परा देवा तांच्या मतीक उजवाड तूं दी. हें झुजू मनशाच्या नासाक कारण जाता. तांचे ते आसलो हो सर्व राग द्वेश आनी सांगत आसलो स्वार्थ तांचे तावन काण उडय
आनी थंयसर शांती समाधान राज कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. भुरग्यां बेगीनचो परिक्षा बरोवंक आसा, ती व्हडली परिक्षा बऱ्या तरान ताका तयाराय करून बरोवंक भोव करून 10वे क्लासच्या भुरग्यांक सर्वेस्वर बापा ही दोनी कालती प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरली. आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय, उसारूंक नातल्या सर्व आमच्या गरजां ती आमकां तूं पाव. हे आमी मागता तुज्या हस्त्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. उंडो गोवाचो पेटयता बाबा, वायंदागाचो अर्पिता तुका. बुरतो मोगाचो एकवटाचो बाबा, क्रिस्ताकूट रगती सोम्या काणिको. मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. सोम्या काणिको, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. तन मन आनी जन सर्व आमचे उखून दिता तुका तुवेंच दिल्ले. जिविते आमचे गरज देणे तुजे पवित्र कर तुवेंच पाटयले. काळगी सोम्या काणिको, मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. काळगी सोम्या काणिको, मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. उंडो गोवाचो पेटयता बापा, वायंदागाचो अर्पिता तुका. गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बाबा, क्रिस्ताकूट रगती तूं आमकां. काळगी सोम्या काणिको, मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. काळगी सोम्या काणिको, मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो, देवाशी काळजां दिवच्यो, सांग्यो तुज्या मोगाच्यो. पुजा भाव भयणीनो भुरग्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या अंते बलिदान आपल्या मनाखाई आमच्या जियाके पुढच्या आत्वा सगळे मान घेव.
देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा, या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच पातकांचे बोक्षण आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतलें. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताजें काळी जळतलें. देखून ताणें तुका आवड्या कुशीन आपल्या मरणाचें आनी पुना जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपलीच कूड तुज्या महिमेचें उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान ह्या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. जय जय उन्सर्गी तुका जय, उन्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेसपुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. फातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. भवर तसो गुठ परगटुया. तुझ्या कुसारी पुन्हा जीवन पोडावरी तुवे आमकां सोडयलाय सोमरिया. संवसारा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे जक्की वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पडून फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार म्हणये देवाची माये संगती, भगवंत जुजे ते सोपती, भगवंत दमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्या जेजून देवाक बापा म्हूण उलो करूंक आमकां शिकयलां. त्या बापाची आमी सर्व भुरगीं जावन आसा. आमी एकामेका भाव भयणी त्या मनोभावान आमच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या खुशी राव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कारणांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान उतरेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी तयाराच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. तुवें तुज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची ससना जिविता सांबाळून. जिसू दयाळ
मोजेत येवका शिताय स्वागत तुका कळसार म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकाय जाताय सोंसेक जिवीत म्हाका लाभो कुर्सार जीवर पिलो अपमान सुसून जीवन अर्पून तुकाच भेटून दिलो तुजे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक कार जालोय तुजे कुशेक त्याग केलोय बाबा कुशेक कार जालोय जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोजेत येवका शिताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका भोगून दिताय आत्मिकाय जाताय तुजी बरी हांवें जीव म्हाका उलोवंक दिताय काळजान म्हज्या करून बिडार तुजे ताबेन घेताय तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोजेत येवका शिताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आयला ताच्या लागीं उलोवया ताका आमी अर्गां दिवया. मोगाळा जेजू, ह्या पवित्र वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय आनी बिडार केलाय. आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमचे पासून खुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या पासून अर्गां तुका जेजू. आमकां सर्व वायट विघ्नांतले राखिल्ल्या खातीर आमी तुका ओगलाप पटयता. क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत आमकां आमच्या बावटान वाडोवंक आमकां कुमक केल्ल्या आमच्या याजकांक, धार्मीक भयण्यांक आनी शिक्षकांक तुज्या बेसावांनी बर आनी सर्व तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आमी मागता. आमेन. प्रार्थुया.
दयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या उंड्यान आमी दोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. देवाची मिसनार आशिर्वाद जोडच्या तकले बगयात. काकुळदार बापान आपल्या एकल्या सपुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून शुभमपणीचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडोयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताज्या खालतेपणाची देख घेवन ताज्या पुना जिवनपणांत तुमकां वांटेली करूं. आनी सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं बोका कुळदार. नितळसांव कवला लेता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. गुळी तूं शेळयांक सरिता. शेळी हांव म्हजो पोस करता. तुजे ताव ना मोयस पावतना. पाटी हाड हिंडान दवरता. अर्चन हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं बोका कुळदार. नितळसांव गावला लेता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ भाव भयणीनो, वरतो संतोष आमकां आज ह्या भुरग्यांक सांगता हे देवस्तुतेंत वांटेली जावंक. हाजी सगळी मांडावळ सगळी तयाराई फादर विनोद लोबो आमचो सहायक विकार तांच्या त्या मिनतीचो फळ तो जावन आसा. आनी तांकां फाटीं दिल्ल्या सर्व सिस्टरांक आमच्या टिचरांक आनी भुरग्यांक आमी आभारी जावन आसा. तांचे मदें आमचो आनी एकलो गटमूट तरणाटो लेस्टर मारता म्हणलो. तांणी भुरग्यांक बरी तरबेत दिल्या. सडीत पाद्र्यापा सांगतलो बुशें एक घडी. देवाच्या कृपेन लग्ना बंदांत एकवटात मेल्कम ॲश्ली पिरेरा, पूत फिलिप जेरोम पिरेरा